Praise the Lord. Ergan tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, वंदन तुका Jesu, वैभव तुका Jesu, आराधना तुका Jesu. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan tuka Jesu, महिमा तुका Jesu, वैभव तुका Jesu. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतर आमकां फावो जाला जुवांचो वांजेल 20 अध्याय 1 ते 9 वाक्या. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 1 to 9. आई तरा फांत्या फरार उजवाडच्या आदी मगदलाची मरी फोंडसरसीन आयली. ते समाधीच्या तोंडान दवरलेली शिळा पाठी लोळयली तिणें पळयली. तो वळू सिमो पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसलेलो सिसा लागीं धांवन येवन म्हणाली, सोमयाक फोंडांतलो कान व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हणून आमी नेनाव. तेदो पेद्रू आनी तो आनी एकलो सीस समाधेसरसीन भायर सन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनी एकलो सीस पेद्रू प्रास वेगीं पावलो. ताणें बागवून 3 पळयतना धरणीर पडलेली सानाची वस्त्रां ताका दिसली, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू येवन सीदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखली, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो आनी ते सणाच्या वस्त्रा सांगता नासतना वरें विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधीसरसीन पयलें पावलोलो तो आनी एक सीसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमानलें. तो मेल्ल्यांतलो परतन जिवन जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी ते दोळ पर्यंत तांकां समजली ना. उपरांत ते सीस आपल्या घरा फाटीं गेले. हे उतार आज आमी कान घेवया, कित्याक थंय आमकां सांगता रितो फोंड म्हणून. पूण रितो फोंडी जायत्यो संगती आमचे कडेन उलयती आसा. पयल्या सुवातेर मगदलाची मरी वचून त्या फोंडासरसीन येता आसतना ती शिळा लोळयल्ली ती पळयता. तर शिळा लोळयल्ली खंडीत जावन त्या देवदूतांनीच भितर येता आसतना दोग देवदूत बसून आसलेले, एक जेजूक दवरलेले त्या माथ्याक सरसीन आनी एक पांया सरसीन, दोग जण बसून शुभ वार्ता प्रसार करतात. जाल्यार तुमी जिवंत जाल्ल्या जेजूक मेल्ल्यान कित्याक सोदतात की म्हणून. थंय थावन सुवार्ता परगट जाली. तेन्ना ती एक जेजूचे फोंड एक वेदी जावंक पावली आनी त्या वेदी तावन पयलें ते दोग देवदूत उलोवंक लागले मरी मगदला लागीं. आनी ती शर्मेली, एका कुशीन भंय आनी एका कुशीन संतोश. देखून तूं धांवन वचून पेद्रूक आनी जुवांक सांगता ताका खंय दवरला म्हूण गोत्त ना. पूण आनी कडेन आमकां आनेका वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी तेय धांवन वचून पळयता आसतना जुवांव पयलें पळयता आनी सानाची वस्त्रां खंय पडले बरी ताका पळयता. पूण पेद्रू पयलें धांवन वचून भितर पळयता आसतना माथ्याक बांदलेलो तुवालो, जेजूच्या माथ्याक बांदलेलो तुवालो तो 2 फोल्ड करून थंय दवरलेलो पळयता. थंय एक संदेश आमकां मेळटा, कित्याक जर एक तुवालो गडीक करून दवरला जाल्यार तो जिवंत आसा म्हणून अर्थ. जेजू जिवंत जाला म्हणल्यार सो संदेश ह्यो संगती दितात. आनी दुसरे सणाची वस्त्रां एका सायडीन दवरलेलीं पळयतात. त्या गांय ती संतोशान भरतात आनी बळवंतरान सुवार्ता पडगर करूंक लागतात. जेजू फोंडांत ना, बागार जेजू जिवंत जाला. देखून आज जेजूचो फोंडी आमचे कडेन जायत्यो संगती आज आमकां सांगता, जायत्यो संगती आमचे कडेन उलयता. ते पवित्रपण ताचे भितर आसले. तो फोंड देवदूतांनी येवन थंय बसोवन थंय तावन सुवार्ता परगट केली जाल्यार तो भाग्यवंत केले तो फोंडाचे विशय जावन आसतली ताचे डीप मिनींग आमकां अर्थ करून काण घेवंक साधनांतले तसले समजून आमकां त्या फोंडांत तावन आमी जोवन काण घेवयेत. देखून जेजूक कुसोवंक सोडूना, बगार जेजूक जिवंत उठयला म्हण पवित्र पुस्तकात सांगता. आनी ते आमी मानता, आमी पाती येता, आमी हे सत आमी मानून घेता. आनी आयचो हो संभ्रम आमी सांगता आचरण करया. सगळ्या संवसाराचेर आज जेजूच्या जिवंतपणाची परब आचरण करता आसतना आमच्या कुटुंबांत त्या जेजूची जिवंतपणाची सकत आमचे थंय वाळोवन दी. देखून सांपावले ह्या विशयान सांगता जेजूच्या जिवंतपणाची सकत आमचे थंय आसलेली आनी वळतेली हांव पळयता म्हणून. देखून जेजूच्या जिवंतपणाची सकत आमकां हर एकल्यांक एक नवें जिवीत दिता, नवी सकत दिता, नवें अभिशेक दिता आनी नवे संगती आमकां रिवील करता. देखून आज ह्या जेजूच्या
पवित्रपणांत आमी त्याच्या जिवंतपणांत आमी भागीदार जाता आसतना आमी खंडीत बागी मगच्या भाव आनी भयणी इतले सगळे देवान आमकां रिवील केलां नव्या सोल्ल्यान. पोरण्या सोल्ल्यांत ह्यो संगती खंयच्योय नातलेल्यो. ह्या पोरण्या सोल्ल्यांत इसाया प्रवाद्यान सांगलेली उतरां मात्र आमकां आयकोंक मेळटा त्या विशयान. आनी थोडे प्रवाद्यांचे विशय प्रवाद्यांनी बरयलेले तर दाविदाच्या किर्तनांनी ह्या विशयान थोड्यो संगती आमकां आयकोंक मेळटात. मात्र पूण तांणी कोणेय तो अनुभव जोडून पुनर्जिवंतपणाचो आमकां नव्या सोल्ल्याच्या लोकांक आमकां जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव जोडूंक फावो जाला. आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक आमकां भागीदार केला. आनी आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत सदांच जियेता म्हणलें हें सत आज आमकां त्या फोंडांतावन आमकां कळटा. कित्याक जेजू फोंडांत रावना बगार सगळ्यांक तो दिश्टीक पडलो. सोर सिसांक दिश्टीक पडलो. सगळ्या लोकांक थंय हांगा वचून दिश्टीक पडलो. सगळ्यांक जेजू जिवंत आसा म्हणून सुवार्थ ताणें मागिरी घट केली. सिसांक भावार्थान घट केलें आनी सिसांक त्या पवित्र आत्म्यान तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून सांगलें. आनी त्या पवित्र आत्म्याचे अभिशेक त्या सिसांक दिले. देखून आज मगच्या भाव आनी भयणी ते दोळमुसर सीस जावन आसले. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत ते दमदूत जाले. डबल एनॉयंटींग तांचें. सिसांचे एनॉयंटींग न्ही. सीस केदाळे जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजूची शिकवण आयकताले. आज ते दमदूत जाले कित्याक जेजूचें काम करूंक मुंदरसून वचोंक तांकां अभिशेक मेळ्ळे ह्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं. ताचे उपरांत ते दमदूत. ताचे उपरांत 4 वांजेल जाल्या उपरांतूच आमकां मेळटा दमदूताचें कृत्या पुस्तक. म्हळ्यार ते दमदूत जाले. तांचे अपोस्टोलीक एनॉयंटींग सोम्यान तांकां दिलें त्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत आनी ते जाले दमदूत. ताचे पयलें ते सीस जावन आसले. ते जाल्यार तांकां भंय आसले. सगल्यो संगती समजनातल्यो. जेजू काल उलयता म्हूण समजनातल्यो. जेजू सगल्यो वपारी समजनातल्यो. पूण मागीर त्यो सगल्यो तांकां समजल्यो आनी तांचें उतर तांणी देवाचें उतर अशें परगट केलें की मोयजे तावन धरलेले अब्राम इजाक जाकोबा तावन धरलेले सर संगती तांणी नव्या सोल्ल्याक टायली करून लोकांक ताणें परगट केलें आनी लोकांचो भावार्थ घट केलो आनी जायतो लोक जेजूच्या सांगात आयलो. आज संवसारांत तुमी पळया खंय गेल्यार खंयच्या गांवाक गेल्यार खंयच्या राष्ट्रांक गेल्यार थंय जेजूची साक्ष करतले जायते जाण आमकां मेळटात मगच्या भाव आनी भयणी. इतलो जेजूची साक्ष दिनातलो कोण ना म्हाका दिसता. सगळे संवसाराचेर ताची सुवार्ता परगट जाल्या आनी कोणशान गेल्यार जेजू विशयान सांगतात आनी जेजूचें नांव त्या व्हडलें परगट जालां आनी तो महान संवसारान जियेल्लो एक महान व्यक्ती म्हणून लोक लेखता मगच्या भाव आनी भयणी. आमी तेंच करता कित्याक ताच्या कुडी आनी रक्ता मारिफांत आमकां सुडका मेळ्ळ्या आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणा मारिफांत आमकांय जिवंतपण मेळ्ळां आनी सर्गींच्या राज आमकां समेस्तांक आमकां उक्तें केलां जेजून ताच्या जिवंतपणा मारवी. आनी देखून आज आमी ह्या संगती विशयान चड संतोश पावया आनी जायते आमी आज लोकां खातीर ह्या संवसारा खातीर आज आमी मागया आनी सगळ्यांक बरेंपण जावं दी म्हणून आज आमी देवाची काकुळदानी करपा सगळ्या संवसाराचेर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलें हांव बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री मतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाचे माये अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी बरें संतोश बरीत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचें फेस्त तुमकां समेस्तांक मागता.